वाळपय शहरांत आशिल्ले कांय वीज खांबे सामकेच धोकादायक आसात. कांय खांबे तर केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. वाळपय पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्लो खांबो सामकोच बागवला. जाल्यार दुसरे वटेन जामा मशिदी मुखार आशिल्ल्या वीज खांब्याची लेगीत तीच परिस्थिती. हे विशीं मस्जिद समितीन पत्र वेव्हारावरवीं वीज खात्याक कळोवन लेगीत कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण थळावे सांगतात. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण? वीज खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन नवे वीज खांबे बसोवचे म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. मशिदीचे समोर तो खांबो लायटीचो आहा आनी तो खांबो बॅड जाल्लो आहा आनी हेका लागून आमी बी खूब हें केल्लें म्हणजे आमच्या जमातीक बी सांगलेलें जमातीन बी आमचे लेटर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक केल्लें आहा. तेजेर तेंकां रिप्लाय काय मेळना. आतां प्रॉब्लम म्हणजे कितें हांगा ट्राफीक बी वाडलेली आहा आनी वायरी बी सकयल आहा. तेका लागून कितें प्रॉब्लम जावंक शकता फाल्यां. कित्याक ताची गाडयेक कॅरियर लागू शकता आनी हेज्या पयलीं एक 40 वर्सां हांगा जाल्ले ह्याच जाग्यार जाल्ले हेच खांब्यार वायरीक लागून खांबो मोडून पडलेलो आनी एक बायल मेल्ली 40-45 वर्सां. तशेंच आनी जावंक शकता. तेका लागून हे पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान केअर घेवपाचें हे खांब्याचें. हा जो खांबा आहे इलेक्ट्रिकचा पोल आहे तो पोल इतका डेंजरस आहे की तो कधी कोलॅप्स होईल असं नाही. जर या संबंधी कोणताही ॲक्सिडेंट झाला त्याला जबाबदार कोण राहणार? पण तो एक तर पहिला वळणावर आहे, टर्निंग पॉईंटवर आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यावर हाय टेन्शन लाईन गेलेली. ते समजा एखादा अपघात झाला, सफर झाली, त्याला जबाबदार कोण राहणार? त्याच्यात पहिल्यांदा पहिल्यांदा हलवा. याच्यात काय नाही, खाली सगळं ते गेलं आहे ना तो. आणि खाली पण तो जो सगळं हे गेलेलं आहे इथे अंडरग्राऊंड केबलिंग घातलेलं. पहिल्यांदा याचं गटाराचं पाणी त्यातनं जातं आणि त्यातली माती वाहून गेलेली आहे खालची. त्याची दखल घ्यावी संबंधित खात्याने. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत.